Remoja-o graça cora, e Jesus te amado, amartiano purezora, ismecto monitor coru. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, तेवे आमकां सगल्यांक आवडटा, तेव्याची आमकां उपुरबाय दिसता, तेव्याची आमी राखण करता. आयचो विशय आनी सेवा धर्म सोरोनात असल्या थेव्यांचेर आमचें ध्यान मन दवरून आनी सर्गीच्या राज्याक उपकारतात असले थेवे पुंजावंक आमकां स्फूर्ती दिता. तशेंच आयज आमच्या महाधर्म प्रांतान आमी धर्म प्रांतीक यादनिकांक आनी ताचे निधी पासत भेटयल्लो आयतार पाळटा. एक यादनीक आमकां एक थेवो, कित्याक तो देवा कडसून आनी देवाच्या नांवान आमचे मदें येता. आमचे फिरगोजेन वावुरतेल्या यादनिकां फादर सिप्रियान, फादर ब्रिटो, फादर डॉमनीक आनी फादर जोफिल हांचे पासत खिरीत भाशेन आमी देवाक आर्गां दिता आनी देवाचो सुभाम आशिर्वाद तांचेर मागता. त्याच बरोबर आमच्या सगल्या दोन प्रांतीक यादनिकांक आमच्या काळजान दवरून तांच्याय पासत ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मागुया. भयणी भावांनो, तुमकां सगल्यांक ह्या सकाळच्या दिसाक पावस पडटा आसतनाय मिसाची भेटीन वांटो घेवंक आयिल्ल्यांक माय मोगाचो उपकार. जे भाशेन आमी आयकलां, आज आमचे गोंयभर आमी डायसिजन क्लर्जी डे असो पाळटा. आमच्या धर्म प्रांतांत वावुरतेल्या पाद्रींक तांचे देण्या खातीर देवाक आर्गां दिता आनी जेजूचे काळज सारके ते यादनीक जावंक तांचे बसत मागता. तेन्ना मिसाचे इंतेसांव एंटनी फेर्नांडीस आनी फामील तांचे बरी भलायकी बसत आपलो वाडदीस संभ्रमतात. फ्रँको आल्फोन्सो, डेझी कार्दोजो, कॅरोलायन मार्टिन्स, तशेंच सोंपिल्ले आमचे डॉनल्ड ग्रासियास हाचे बसत मागुया. सर्गीच्या बापान ताका आपल्या शांतीन आपले विसवान घेवं आनी आमच्या मागणेन देवाक मानता ते भशेन जावंक. जायते फावटी आमीच पर्यंत यादनिकांचेर, जेजून मागलेल्यांचेर आमी टिका केल्या. जायते फावटी तांचे सवे जेजू श्रेश्ठ गोवळ्याचो उपकार पळोवंक ना देखून सगळे आमच्या पातकांचे बक्षणे मागुया. हांव पातकी सर्वोद्वेदार देवाक आनी तुमकां आवडलो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून थोडा विचार वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो अपराध. बसत भाग्यून सदां संकवार मरीक सगळ्या दिवतांक भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ही गुळयोगीस रावन आमची काशा मागणी, आमच्या आवडे, आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. सर्वेस्परा,
तुज्या पवित्र सभेच्या याज्ञिकांनी हेरांकडची चाकरी करून घेवची न्हय म्हूण पूण तांणीच हेरांची चाकरी करची म्हूण तुवें जेजू वरवीं शिकयलें. तुजे पवित्र सभेच्या मुणयाऱ्यांक तांचे कामांत सुडसुडीत आनी बोलेपण आनी मागण्यांत तिराय दी म्हूण आमी मागता. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक. देवाचें उतर आयकुया. जानवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. आमच्या पुर्वजांक आदी फुडेंच त्या रातीची खबर सांगलोली. हे पोरी आपणें कसल्याय सोपुताचेर विस्वास दवरलोलो ते जाणा जावन तांकां धीर आनी संतोश मेळोवंक जाय आसलो. प्रमाणीक मनशाचें तारण आनी दुस्मानाचें निसंतण जातोलें म्हूण तुजी पोरजां रावताली. कित्याक ज्या कर्तुत्वान आमच्या दुस्मानांक तुवें कास्त लायली त्याच कर्तुत्वान आमकां तुजेशी आपयली आनी मोहिमेवंत केली. सुखान तशें दुखान बोक्त भागीदार जावच्याक प्रमाणीक मनशाचे भुरग्यांनी गुप्तीन यत्न पेटयलो आनी एका मनान तांणी देवाचो करार मानून घेतलो आनी थंयच्या थंयच ती आपल्या पुर्वजाची गितां गावूंक लागली. देवाचें उतोर्ये. देवाचे ओडुपकार. आमचो जबाब गावून जातलो. जी पोरसां सोर्वेस्परान विचून काडली ती खरेंच बागी या आमी गावुया. जी पोरसां सोर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. पोतून गावुया. जी पोरसां सोर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार स्वताचे उल्हास सोडटात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणणी सोंपता. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजां बागी. असल्या पोरचेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. जबाब. जी पोरसां सोर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताच्या मायमोगाचेर कोण विस्वास देवतात तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुखालाच्या काळार धानो दितलो. जी पोरसां सोर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी प्रिती. जबाब. जी पोरसां सर्वेस्परान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. हेब्रेवांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, भावाट म्हणग्यार कितें? भावाट आमी रावता त्या बऱ्या देण्याची कात्री आमच्यान पळोवंक जायना त्या वस्तूचो पुरावो.
भावार्थाक लागून आदल्या काळाच्या मनशांक देवाक बरी लागली. भावार्थाक लागून अब्राहम दायज कशें आपणाक मेलचो आसलो त्या देशांत वचूंक देवाच्या उतराक कालतो जालो आनी खंय वेता तें नकळो जावन तो वाटेक लागलो. बासयलेल्या देशांत पोरको कसो तो भावार्थान जियेलो. देवाची तीच बासावणी घेतलेल्या इजाका आनी जाकोबा बरोबर तो तोंबुनी रावलो, कारण तो देवान येवजिल्ल्या आनी देवानूच बुन्याद घालून बांदलेल्या शाराक रावतालो. भावार्थाक लागून उतार पुरायेर पावलेली अब्रामाची बायल सारा आवय जावंक पावली, कित्याक देव आपली बासावणी पालतलो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो. ह्याच खातीर मोनाक लागीं पावलेल्या हे एकाच मनशांतावन मोलपावेलीं नोकेत्रां इतली आनी मेजूंक जायनासलेल्या वेल्या रेवेच्या कोणयां इतली सोंसोत उत्पन्न जाली. ही सगळीं भावार्थान मेलीं. देवान बासायलेल्यो वस्तू तीं भोगूंक पावली नात, पूण पयस तावन तांणी त्यो पळयल्यो आनी तीं खुशाल जालीं. आनी संवसारांत आपूण पोरकीं आनी जात्रेकारां म्हणून तांणी उक्त्यापणी सांगून दिलें. ह्या पोरी उलयतात तीं आपलो खाशा देश आपूण सोडटात म्हूण दाखयतात. ती सोडून आयल्यात त्या देशाचेर तांची काळजां आसलीं जाल्यार थंयसर तांकां परतीं वचूंक मेळटलीं आसलीं, पूण तीं ओदीक व्हरत्या देशाक आशेतालीं, सर्गीच्या देशाक ओंत्रेकतालीं. देखूनच देव आपणाक तांणी आपलो देव म्हणूंक दिवंक फाटीं सरोना, कित्याक देवान तांकां एक शार तयार केलां. भावार्थाक लागून अब्राहमान देवान ताची परिक्षा केल्ली तेन्ना इजाकाक ओंपून दिलो. देवान ताका बासावण्यो केल्यात आसतना आनी तुजें नांव चलयतली सोंसोत इजाका वरवीं तुका उत्पन्न जातली अशें ताका देवान सांगून दवरलां आसतना तो आपल्या एकल्याच पुताक ओंपून दिवंक कबूल जालो. मेल्ल्यांक लेगून देव नव्यान जिवंत करूंक शकता म्हणून अब्राहमाक विस्वास आसलो आनी खरें म्हणल्यार इजाकाक मेल्ल्यांतलोच कसो ताणें परतो घेतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. सगळीं उबी रावन आमी गायन गावया. B9 पान 25 6 श्लोक. B9 पेज 25. Sorves morat sorves morat sorves morat sorves morat Aki bovicova ikusarto uzma Sogliatoshi porta Pizzo e porta Sorves morat sorves morat sorves सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवळ्यो घेयात. आपलो दोनी लग्न उत्सवांत परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावतात तसले मनशां परी तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटी ते चाकर बागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदीं भोंवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पारार व तिसऱ्या पारार येत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत
जाल्यार ते चाकोर बागी हें मात जाणूं जायात. खंयच्या वखदार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणो आसलो जाल्यार दुबाविणें तूं जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. तुमी तशींच तयार रावात, कित्याक चिंती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने Tu es sacerdos secundum ordinem Melchizedek. वामडीनो जेन्ना एक भुरगो तरणाटो याज्ञीक जाता ताका संस्कारण्याची मागणी मेळटा तेन्ना गीता मंडळी कोयर हें गीत गायता. तूं एस सचेरदोस, तूं एक याज्ञीक मेल्किसेदेकाचे ओर्दींतल्यान सासणाच्या सासणाक. 4 तारखेर ह्या म्हयन्याचे ऑगस्टाचे 4 तारखेर प्रत्येक वर्साक आमी गवळ्याचो दीस पाळटात. त्या दिसाक भाग्योन जुआंव मारिया वियानी हाची परब आनी तो जावन आसा आस्कारी गवळ्याचो. ही इज द पेट्रन सेंट ऑफ द पास्टर्स. एंड वेन वी से पास्टर्स, those who work in the parishes, फिरगोजांनी काम करतात त्या याज्ञिकांचो आस्कारी भाग्योन जुआंव मारिया वियानी. आदलो न्हय तो आतांचो पाद्री. ही डायड इन 1925. ताका याज्ञीक जातूच एका धाकटुले खेडेगांवांत गायलो. आमच्या चिंतूं येता पेरनी वो काणकोण धाकटुले गांव आसात. तोले गांवांत ताका धाडलो जंय लोक इगोर्जेक येनासले. आनी थंय ताणें आपल्या आसण्यांतल्यान आनी आपल्या साद्या जिवितांतल्यान त्या गांवचें बदलप केलें. देखून ताका नांव दिलें कुरा दे आर्स. ते वाठारांत ते गांवचें नांव आसलें आर्स, ARS. धाकटुलें गांव तो. ताणें तें गांव बदल्लो. तो आस्कारी. बांबडीनो जायत्यांनी त्या दिसाक आमकां सगल्यांक याज्ञिकांक फिरगोजांनी वावुरतल्यांक विश केले. वॉट्सॅपाचेर जायत्यो मॅसेजीस हांवें तांतल्यो चडश्यो उगडूंकूच ना. त्यो 500 तरी आसतल्यो. एक फ्रेंड ताणें म्हाका अशी एक मॅसेज धाडली. priesthood, one of the most difficult jobs in the world. तो बरयता. याज्ञीकपण, one of the most difficult jobs in the world. Being a Catholic priest is ranked among the most difficult in between professions in the world. This is because a Catholic priest must be at the same time preacher, advisor, formator, planner, minister, visionary, director, mentor, friend, reconciler, marriage counselor, youth director, leader, trainer, Bible teacher, psychologist, intercessor, etc., etc. Besides being sometimes church porter, इगोर्जेचीं दारां उगडून बंद करपाचो, corporate administrator, event organizer, तरेतरेचे ताचे रोल. And Catholic priest is the most criticized person. Mass is not interesting. Misa kusum वाज येता. Mass is not interesting. तो फादर सगल्यांक आमकां जेम हाडटा. Homily is too long. व्हडलो sermon सांगता काबारूच जायना. Just thinks about money. Endless
फंड रेजिंग. तरेतरेच्यो भाव भयणीनो तक्रारी. आज आमी घरा वयता आसतना हो याज्ञिकांचो दीस पाळून भाव भयणीनो 2-3 तुमच्या नदरे मुखार हाडटा. एक याज्ञीक आपल्याक जाय म्हणून जेजून विचून काडलेलो, ताणें मागलेलो. तो गुणेस्त, तो रुपान सोबिस्त, तो उकोण, तो व्हडल्या कुळयेचे फामिलीचो, अशें कांय ना. देव विचून काडटा आपल्याक जाय तें. म्हाका उगडास आसा आमी 33 जाण भुरगे भितर सरिल्ले. 33 सेमिनारींत गेल्ले. तांतले फकत तेगूच पाद्री जाले. तेगूच जाण आमी ओडेन जाले. तांतलो एक म्हजो सांगाती मेलो, ताका हार्ट प्रॉब्लेम आसलो. आतां आमी दोगूच आसा जे सांगाताक सेमिनारीन भितर सरलेले. देव विचून काडटा आपलो वावर फुडें व्हरूंक. आनी देखूनच भाव भयणीनो पयले सुवातेर जेजू बऱ्या गोवळ्याचो रूपकार प्रत्येक पाद्रीन कितलोय तो ओसोक जावं, कितलोय तो सादो जावं, कसलेय स्वभावान आसलेलो जावं, रूपकार पळोवंक आमकां भावार्थाची नदर जाय. जे भावार्थाची खबर आयज आमी दुसरे वाचपांत आयकल्या. एब्रेवांक बरयलेली चिटींत एब्रेवांचो बरयणार म्हणटा भावार्थ प्रत्येक मनशाक गरजेचो. जे कितें आमकां दिश्टी पडना ताचेर विश्वास दवरूंक भावार्थ. आनी याज्ञिकां सवें ते ओसोक पुरान जाल्यार जेजूचो रूपकार पळोवंक आमकां भावार्थाची नदर जाय. अब्रामान मेल्किसेदेका सवें सासणाचे सासणाक देवान ताका याज्ञीक केलो म्हूण ओळखून घेतलो. आनी ताणें ताची उशी वचून ताका आपलो मान भागयलो आनी आपले गिरेस्तकायेचो आपले सगल्याचो दावो वांटो ताच्या हातान दिलो. भाव भयणीनो याज्ञीक एके फिरगोजेंत वावरतात. जेजू बऱ्या गोवळ्याचो वावर ते करतात. आय विल गीव यू शेपर्ड्स अन टू माय हार्ट. म्हजे काळजा सारके हांव तुमकां याज्ञीक दितलो. जेरेमियास प्रवादीच्या पुस्तकांत 3 वेस्वरांत आमकां मेळटा. आनी देव आपले पोरजेक आख्खे संवसारभर आपले काळजा सारकी गोवळी दिता. जाल्यार आमचे वावर कितें? आज गोवळ्याचो दीस पाळटा आसतना भाव भयणीनो उगडास धरुया. आमच्या गोंयांत 2 जाणट्यांचीं घरां आसात पाद्रींची. एक मडगांवां क्लर्जी होम, एक पोरवोरी क्लर्जी होम आसा. जाणटे पाद्री आसात थिंगा, रिटायर्ड पाद्री आसात थिंगा. तांतलो एकलो थोड्या म्हयन्या भितर 100 वर्सां करतलो आपल्या जिविताची. कित्याक रावतात गाय ते जागेचेर? इतलीं वर्सां फिरगोजांनी काम करून आतां कुडो सोक्त ते घरांनी आसात. आपली जिविताची निमणी वर्सां थंय सारतात. केन्ना केन्नाय रावतात आमी तांची खोबरे घेतली काय? ते रावनात आमी मोत्तोच ते मोत्तोच पेपराचेर घालतले म्हूण ते इगोर्जींत आसलो. हे इगोर्जींत ताणें
इस्कॉल बांदला ते इगोर्जेन ताणें आनीक व्हडलो वावर केला. पेपराचेर रांदून घालूंक सोंपो. ते रावतात केन्ना तरी कोण तरी आपले खोबरेक येतलो, एक जाप दितलो, आपली खबर घेतलो. आमचो फादर आकिले आसलो हांगा, हे इगोर्जेन 7 वर्सां काम केलें ते आनी जायते इगोर्जांनी काम केलें ताणें. पूण हे इगोर्जेन तो येवंक इतलो खुशाल जातालो आनी सगळ्या इगोर्जां मदें हेच इगोर्जेंत तो येवन कांय दीस रावतालो. थंय भायर बसतालो तो, सांतिस्माची कापेल आसा थंय भायर बसतालो सांजेचो. मातसो काडूक जालो मागीर वयर येतालो. देवान ताका दुबाविणे सुर्गींचे राज फावो केलें ना. एक बरो यादनीक आसलो, एक बरो गोवळी आसलो. जायतीं ताळगांवकारां उगडास करतात. बांबडिनो एका एका यादनिकाचो प्रभाव, ताचे सगळें जेजूचो रूपकार पळोवंक हो खेरीत आज तुमकां उलो. देव धाडटा आमकां वावर करूंक आपल्याक जाय त्यो. बिश्प साहेबाच्या मना प्रमाण बिस्पाचे सहभागेली दर एक याद. पयले सुवातेर बांबडिनो आमचो ताळगांवकारांचो हो हावेस जावंक जाय. हो यादनीक जो ह्या गांवांत पादविकार कसो वावुरता. म्हजे उपरांत घडये भुरगो तरणाटी पाद्री पादविकार होयत. तो आमचो भाव, तो आमचो कुटुंबांतलो, तो आमच्या फामिलींतलो, तो म्हजो पूत जाणटे आसा जाल्यार तो आमचेच गोरब्यांतलो. असले मन, असले विचार आमच्या मनांत येवंक जाय. तो पोरको न्हय, तो पोरको न्हय. हांव राय आसलो, रायलूक बरो एकदम व्हडलो गांव. एक पावटी एकलो आयलो कोण. तशे प्रॉब्लेम आसले. इगोर्जेचे एक कूड तो घेवन आसलो, एक शॉप घेवन आसलो आनी पयशे बी फारीक करिनासलो. आमी आपयलो ताका, समजायलो ताका. म्हाका म्हणूंक लागलो इगोज आमची, तुमी येतात वयतात, इगोज आमची. हांवें म्हणलें इगोज तुजी, तुजे कडेन चावी आहा इगोजेची? चावी आसा म्हजे लागीं मरे म्हणलें. चावी आसो दोनी कोण जालो? चावी आसा तो, तुजे लागीं चावी ना. तुका भितर घेवंक हांवें दार उगडूंक जाय, तूं तुजी इगोज कितें म्हणटा. हांवें ताका सांगलें, तो मागीर गेलो. कसलोच राग नासलो म्हाका ताजो. मागीर तो बरो ना जालो. हांवेंच ताका एनॉयंटींग दिलें, कुमन्यांक दिलो, हांवेंच ताचो इंतेर केलो. भाव म्हणिलो आमी इगोजेन काम करता तेन्ना आमी तुमचे. आनी हांव व्हेरी क्लियर, आय बिलोंग टू तालिगांव. तुमचे विचार, तुमच्यो आडकोडी, हांव तालिगांव आसतना हांव ताळगांवकार. हें खात्रेन सांगता. Your joys are our joys, your sorrows are our sorrows, your pains and anxieties are mine as well. I belong to this place. That sense of belongingness must also be with you. दुसरे सुवातेर बाबा मुडीनो आमी आमच्या यादनिकां पासत मागूंक जाय. यादनिकां पासत मागूंक हें सगळ्या लोकांचो कार्य काम. आमी वी मस्ट प्रे फॉर आवर प्रिस्ट.
We need your prayers that we may be according to the heart of Jesus. Jesu Bashin. Seva घेवपी न्हय, सेवा करपी. जेजू भाशेन आपले आताकाल असलेले पुरजेचे पांय धुवपी, असली सेवा दिवपी जावंक हांव गॉड. आमी आमचे पाद्री पासत मागूंक जाय. तांकां संस्कारलेले सांबाळ, तांकां पवित्राय बोर, तांकां सदांच तुजो आत्मो दी. हें आमी मागूंक जाय आमच्या याज्ञिकां पासत. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, आमच्या याज्ञिकांक कोणूय ते जावं, आज हांव आसा फाल्यां आनीक कोण येतलो, आमी आमचे याज्ञिकांक उत्तेजन दिवंक जाय, एनकरेजमेंट दिवंक जाय, बरें उतर दिवंक जाय. जायते पावटी आनी चड करून बाबा भयणीनो, आमी जावं तालगांवची वो खंयचेय फिरकोजेंतली, वी कम टू द चर्च or we come to the church office or we come to meet the priest only when we are in need. एक जाणटी बायल आयली थोडे दीस जाले आनी म्हणूंक लागले, हांवें म्हणलें कशी आहा? हा बरें. फादर म्हणूंक लागली, हांव फकत तुमची खबर घेवंक आयल्या, कसलेच कामां घेवंक ना, हांव फकत तुमची खबर घेवंक आयल्या. तुमी कशे आहात? तुमची भलायकी कशी आसा? म्हाका बरें दिसलें. आमी येता इगोजेन मीस दिवंक. फादर मिसां मेल्ल्या बसत, जिव्या बसत, बर्थडे मास. आमी येता इगोजेक सांगूंक, फादर काजार आसा म्हज्या पुताचें, म्हजे दुयेचें, काजाराक कितें जाय. आमी येता मोटरसायकल मोटोर हाडलां, बेजार कर फादर. भुरगो जल्मला, बातिजात दी फादर. भुरगो वाडला, कुमन्यांक दी फादर. क्रिज्म दी फादर. आमी येता इगोजेन वो ऑफिसान आमचे गोरजे बसत. कितले जाण आमी आयल्या पुर्तुगेज पासपोर्टी लागून, ती और दी, आनी कितें दी, शेपाय शेमांची सर्टिफिकेट दी. आनी ते कोत्ता आसतना बाबा म्हणिनो जायते पावटी आनी चड पावटी, फादर तूं कसो आहा? पयलें क्वेश्चन, फादर हांवें मिसां हाडल्यात, मातशें मिसां बरय. बाबा म्हणिनो हें गरजेचें. तो याज्ञीक आमचे सेवेक आसा दुबाविणें. फुडें मनशाळ तेजी खबर मात घेवप. प्रिस्ट and Catholic priests are very lonely sometimes. We as parishioners not interested in their life. आमकां पडूंक ना ते कितें करतात. जोक सांगता तुमकां हांसून. आमी पयर सगळीं जेवणाक बसले आनी तो आमचो भाव एकलो रांदता, तो विसरलो शीत रांदूंक जाय म्हणून, नुस्तें तोडूंक जाय म्हणून. आमी सगळीं जेवणाच्या मेजार वचून बसले. ताका अकस्मात उगडास आयलो. आरे हांवें पळयलो ताका, ते आमचे टीप आहात आनी ते तांदूळ काडटा, धुयता, शीत करूंक वयता. आमी बसले हांव जेवपाक म्हणून. This is our life as it comes. And when people are interested, we feel happy. Sometimes it is a life of sacrifice. So we have to remember Jesu श्रेष्ठ गोवळ्याचे वावरांत ते भागिली. तो वॉट्सॅपाचेर मॅसेज धाडटालो. तो म्हणटा, वी must take care of our priests, protect, pray for them, and understand their vision for our parish. आज घरा वयता आसतना बाबा म्हणिनो
पयली सुवातेर याज्ञीक आमचे कुटुंबांतले, आमचेच मासा सारकेचे, आमचेच फामिलींतले, तेवूय एके फामिलींत जल्मले, वाडले आनी सेवेक भेटले. आमी आमचेच करून दवरुया. दुसरे सुवातेर आमचे पाद्री पासत आमी मागुया. आनी तिसरे सुवातेर आमचे पाद्री जेन्ना वावुरतात, काम करतात, तांकां आमी एनकरेजमेंट दिवया, उत्तेजन दिवया. उलोवपाक सोंपें, पूण ह्या पाद्री सभेक जेजूचो उपकार पळोवन ताका आमी उर्बा दिवंक, उमेद दिवंक अवघड. ही कृपा आज हो गुवळ्याचो दीस पाळटा आसतना आमकां सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावया. आमचे भावार्थाची उसानी करूया म्हणून सोतमानता देवा. पुत्राक आमच्या सगळ्या तो पवित्र सांभाळो सांभाळो पावस ताणें कोसले ताका बुरसाण सोडलो गेलो देवलो तिसरे दिसा जालो सगळ्यात चडलो सोर पवित्र बसला तुयतांची मुर्सुबी करूं घेतलो सोतमानता पवित्र कातोलीक पवित्र सभेक आत्म्याचे भोगसणे कुडीचें जोडपण सासणाचें जिवीत. आमेन. बामुडीनो आमची थोडी मागणी ह्या वेळार बापाक आमी उबारुया. देवाचें राज पयलें सोदात आनी हेर सगलें तुका मेळटलें. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी काळजाचे हुर्बेन आपले काल आसलोले पोरजेक देवाच्या राजान पावयतल्या मार्गार चलून वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. दोयाळ बाबा, दोयाळ बाबा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमचे मदें कोणूय नर्स वा डॉक्टर आसा जाल्यार मातशें कोण एकली वस्तुरी गोड आयल्या फाटल्यान एनी डॉक्टर और एनी नर्स कायंडली अटेंड टू हर. थँक्यू. सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी संवसारी आशा सोडून दिवन जिविताक उपकारता तसलीं मुळ्यां उखलून दवरून पोरजेक जिवीत दिता ते वाटेन आपली पावलां मारूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. दोयाळ बाबा, दोयाळ बाबा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. मुखेलीपण चलोवपाचें जाल्यार जोटनायेन चलोवचें. आमच्या याज्ञीक भावांनी आपलें जिवीत देवाचे सेवेक भेटयलां. तांणी जतनायेन, विस्वाशीपणान, मोगान आनी कुशलकायेन आपलें मुन्यारपण जिवंक तांकां बरी भलायकी आनी पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. दोयाळ बाबा, दोयाळ बाबा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. तुजो तेवो आसा थंय तुजें कालिजूय आसतलें. आमच्या सगल्या याज्ञिकांनी आपलें मुन्यारपण एक तेवो म्हूण वळखून ताची अपुरबाय करूंक आनी सोर वायटांतलें तें राखूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. दोयाळ बाबा, दोयाळ बाबा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सोरोन वेता तसल्या खाणा खातीर न्हय पूण सोरोना तसल्या खाणा खातीर भार घेयात. आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सर्गीचें राज जोडूंक आमकां उपकारतात तसले तेवे पुंजावंक आनी ताची राखण करूंक आमकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. दोयाळ बाबा, दोयाळ
बापा मंगळा तुवेंच तुजे पुताक श्रेश्ठ गोडी कसो संवसारान धाडली. हे बऱ्या गुवळ्याचो वावर संवसार सोरोपर्यंत तुजे याज्ञिकां वरवीं तूं फुडें व्हरताय. आजू याज्ञिकांचो दीस पाळटना भोव करून जाणटे बाजीर आसलेले असूक जाल्ले कुडीन याज्ञिकां पासत आमी मागता. मरून गेल्ल्या याज्ञिकांक तुज्या राज्यांत जागो फावो कर म्हूण प्रार्थना. आनी आमकां सगल्यांक आमच्या याज्ञिकांक सदांच आपल्या मागण्यांत दवरूंक आनी तांकां बरे उतराचो आनीक आपल्या उत्तेजनांचो आदार दिवंक फावो कर. क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं आमेन. बसी. बेटोवनेक आमी गायन गावया. याज्ञीक उंडो समोर बिदा C18:5-6. हें कलेक्शन आमी आमचे क्लर्जी फंड हाचे खातीर धाडून दितले. याज्ञीक उंडो समोर बिदा आमची मनां समोर बुया. याज्ञीक उंडो तयार करता काळजा आमची तयार करया. याज्ञीक ताका रोस पेटयता आमी आमची जीण पेटोवया. Cristiano goto corrida Viuda mia di sauya. भयणी भावांनो, ह्या आमचें बलिदान सोरपदविदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या सोयीच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. पवित्र बापा, आपल्या जिविताचें बलिदान करचे वेळार तुज्या पुतान शिसांचे पांय धुले. तांची देख घेवन पवित्र सभेच्या सगळे याज्ञिकांनी कालतेपणी दुसऱ्या पासत मेहनतीन वावरूंक आनी हेच भाशेन आपणाकूच एक आत्मीक बली करूंक तुका भेटोवंक तांकां आदार दी म्हूण आयज आमी विश्वासान मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात हाय माता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुरपदवेदार आनी शास्त्रांचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां नवो जल्म जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखल्या आम्हा समेस्तांक जिवीत शास्त्रांचे आपल्या मोहिमेवून सर्गार प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून सगळ्या तुझा भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी आतां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें,
हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात म्हजे रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरमणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा की तुमचे विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळीं याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा मरून गेल्ल्या तुजे चाकरांक बो करून दोनाल आमचे भाव आनी मरून गेल्ले सगळे आमचे भाव भयणीची काकूट कर म्हूण आमी मागता. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोमडूत, भाग्योन जिवा मारिये बियाने, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. जेजू श्रेष्ठ मा याज्ञिकान आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बाप्पा आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पापां बगस आनी आमकां टाळणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवाईटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपर म्हणी तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ओ जेजू बरो गवळी, ओ जेजू सासनांक याज्ञीक, ओ जेजू आमकां एक एकल्याक आपले काळज सारके याज्ञीक दिता. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ताची जेवणांत वांटो घेतिली आमी सुभागी. म्हाका पावना पूण तुज्या एका दुकरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू बऱ्या गावड्या जेजूक आमच्या काळजांनी शिवताना गायन गावया. D13 5 आणि 4. D13 पेज 54. जेजू बऱ्या गावड्या जेजू स्वादीक बऱ्या सोर्गिदां तूं देवलो सोडून म्हाका आयलो. जेजू बऱ्या गावड्या जेजू स्वादीक बऱ्या सोर्गिदां तूं देवलो सोडून म्हाका आयलो. ओळे हांव दिशेरी तुका चुकोन गेली तुजे दायबोर म्हाका वय सोडून सोड नाका. ओळे हांव दिशेरी तुका चुकोन गेली तुजे दायबोर म्हाका वय सोडून सोड नाका. जेजू स्वादीक मोगान सांडलो हांवें तुका एमतोडा वाडोली बिसाय वोडा घाली. जेजू स्वादीक मोगान सांडलो हांवें तुका एमतोडा वाडोली बिसाय वोडा घाली. पाटी म्हाका पळय गायाक म्हाका पळय नाडोय पवित्रोका दोबोर सदांच काळजा. पाटी म्हाका पळय गायाक म्हाका पळय नाडोय पवित्रोका दोबोर सदांच काळजा. आज आमचें सेकंड कलेक्शन आसतलें. हें जावन आसतलें कलेक्शन आमचे जाणटे पाद्री आसात तांकां आमचें ताळगांवकारांचें दान. सेकंड कलेक्शन वील बी फॉर द मोंतिप्यू दुक्लेर ह्या वावराक.
प्रार्थुया. मोगाचे बापा, सर्गीच्या काणान आनी पिवणान दादोशी जावन दिनवाशी काळजान आमी तुका हें प्रार्थना करता. तुजे पवित्र सभेचे सगळे याज्ञिकांक तुझे शुभ वर्तमानाचे आनी संस्कारांचे विश्वासी सेवक आनी प्रिती मोगाचे देखीवंत परगटणार जावन तुका बापा मोहिमा दिवन आनी समेस्त मनशांक तुजी सोडवण पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. मातशें बसुया. बाबडीनो सगल्यांक तुमकां तुमच्या मागणे खातीर, तुमच्या बऱ्या उतरा खातीर आनी तुमच्या उत्तेजना खातीर फादर ब्रिटो, फादर जोफील, फादर डॉमिनिकांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. आज जेन्ना गवळ्याचो दीस आमी पाळटा, आमच्या याज्ञिकांक सदांच तांची अशोकतायेन तांचे पासत मागुया आनी ते बरें करतात तेन्ना तांकां आमची उर्बा, आमचो तेंको, आमचो सहकार दिवया. हें आमचें दुसरें कलेक्शन जाणटे याज्ञिकांच्या आदाराक आमी पावयतल्या. आज ह्या मिसा उपरांत तरणाट्यांची जमात आसा, तशेंच आमचे PPC वांगडी आपली जमात करतले आनी संदेशकार भुरग्यांचे मीस जाल्या उपरांत संदेशकारांची जमात आसतली. फाल्यां सोमार ऑगस्टाची 8वी फाल्यां आमची रोमार ओल्ड गोवा वता. प्रत्येक वर्साक आमी करतले. कोविडाक लागून ती बंद आसली. आमी फाल्यां थंय मिसांत वांटो घेतले. 4:30 वाजता मीस जातले. फादर पात्रिसियो त्या बाजिलिकेचो रॅक्टर आमकां आमंत्रण करता. सगल्यांनी आमी रोमारींत वांटो घेवं. आमकां बोट थोडी नांवां मेळ्ळ्यात. तुमच्यांनी मोटरांनी येवं येता. कोण मोटरान नात, बासीन येवंक सोदतात तांणी नांवां दिल्यार आमच्यांनी बासीची वेवस्था, च्या पाणीची वेवस्था करूं येता. म्हणटच एक पेपर सांकिस्तेन दवरलेलें आसा. वो तुमच्यांनी फाल्यां देखून फाल्यां सांजे आमची बास सोडटली. हांगाची 3:30 बास सोडटली. 4:30 थंय मीस. सदां परी तुमी कसल्यो वस्तू, जेवणाच्यो वस्तू वो दुडवांचो आदार त्या रॅक्टरा लागीं, फादर पात्रिसियो लागीं दिवं येता. आमची परंपरा आसली आमी आवताराशी व्हरून दवरतले आनी ती मागीर तेंचे सांकिस्तां व्हरून तांच्या घरान दवरतले. फाल्यां एडोरेशन आसचें ना. फाल्यां 6:30 वरांचेर आमची PPCची जमात, फर्स्ट मांडे ऑफ द मंथ PPCची जमात 6:30 वाजता. हे जमातीक हाजीर जावंक सगळ्या वांगड्या लागीं मागता. सोनवारा दिसाक 13 ऑगस्टाचे बोवामोर साहेबांची परब. तेच दिसाक आमचे सिनियर्स हांची जमात, सिनियर सिटिजन्सांची जमात सांजे 4:30 वाजता. तेच दिसा सांजे 6 वाजता बागयोंत आंतोनीच्या कापेलांत मीस. सोनवार 13 तारीख जाल्ल्यान. फुडलो आयतार बोणकोणींत आसलेल्या पासत मागपाचो आयतार प्रिजन मिनिस्ट्री संडे. बोणकोणींत आसलेल्यांची जायतीं सेवा करतात, जायत्यांक आदार दितात आनी एक जोमोच आसा प्रिजन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया म्हणून. ताचो फांटो गोंयांत आसा. येता त्या आयताराक खेरीत भाशेन आमी बोणकोणींत आसलेल्या पासत मागुया. तशेंच फुडल्या आयताराक दोतोनीच्या भुरग्यांच्या आवय बापायक जमात आसा 9:15 मिसा उपरांत. ऑगस्टाचे 15 इंडिपेंडन्स डे मिसां 6:30, 8 आनी 9:15 इंग्लीश भाशेन. 6:30, 8, 9:15 ते दिसाक सोंत. ते दिसाक सांजे तालिगांव पॅरिशूद घडोवन हाडटात युनिटी काप सांजे 3 वरांचेर तावन. ते भायर आमी तरेतरेच्यो जेवणाच्यो वस्तू, ट्रॅडिशनल स्वीट्स करतले आनी ते थंय दवरतले खावपाक. म्हणटच तुमी सगल्यांनी ह्या आमच्या तरणाट्यांक उर्बा दिवंक ह्या युनिटी काप हातूंत वांटो घेवंक आमी मागता. 16 ऑगस्टाचे विमेन ऑफ होप
विडोज एसोसिएशन सुरू जाल्यार आमचे इगोर्जीन 3 वर्सां भोगतात 3rd एनिवर्सरी आनी हो एनिवर्सरीचो समारंभ करूंक विमेन ऑफ होप बादें इगोर्जीन भेतात. बादें एक इगोर्ज आसा मिलाग्री साहेब मांयक भेटयलेली. सगल्यो विडोज सगळे विमेन ऑफ होप तांणी वांटो घेवंक आमी मागता. भास सांजे 3:15 वचूंक भायर सरतली आनी थंय आर्गांचें मीस जातलें आनी चाव पाणी आसतली. 21 तारखेर ह्या म्हयन्याच्या ऑगस्टाचे 21 तारखेर आमचें कोणसांचें फेस्त. तो दीस करीत सगल्या ताळगांवकारांक एक खुशालकायेचो दीस. आयतार जाल्ल्यान मिसां 6, 7, 8 3 मिसां आसतलीं. नाल्यार सगलो लोक एकूच मिसाक येता आनी लोक भायर पावता आद्रार पावता सारको. म्हणून आमी 6, 7, 8 3 मिसां दवरल्यात आयतार जाल्ल्यान. 9:15 आमी हांगाचे भायर सरतले हांव कोणसां कातरूंक आनी व्हडलें परबेचें मीस 10 वरांचेर. प्रेजिडेंटी सांगताक 10 वरांचेर परबेचें मीस जातलें. जाता तांणी परबेच्या मिसांत वांटो घेवचो. फादर जोनस फेर्नांदीस हो नवो याज्ञीक देवाचें उतर आमकां पुरगुट्टलो. दर आयताराक अल्कोहोलीक एनोनिमसांची जमात जाता सकाळीं 10:30 ते 12 तालिगांव इगोर्जीन. तुमी कोणूय अल्कोहोलाक सांपडलेलो आसा तांकां थंय हाडचें म्हूण मागता. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक सोनवारा दिसाक इगोर्जेची सफाई करूंक पयलें मीस नागाळी केवणें, दुसरें मीस 8 सांतीस मोयतालें आनी सांजे 5:30 दुर्गावाडी. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सभे आसूं आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे शेवटा गायन गावया. देव आमकां जाय. F3 पान 806 F3 पेज 86. देव आमकां जाय.